केपें पालिकेच्या नवे बिल्डिंगेचे सोमारा उक्तावण जाले। ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतनाच ह्या बिल्डिंगेचे उक्तावण केला असो आरोप पालिकेच्या कांय नगरसेवकांनी केला, जाल्यार ही बिल्डिंग पुराय कायदेशीर असो दावो नगराध्यक्ष दयेश नायक करता। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा मात ह्या उक्तावण सुवाळ्याक आयलोच ना। केपें पालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेचे सोमारा उक्तावण जाले। बिल्डिंगेक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नाशिल्ल्यान उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा ह्या उक्तावण सुवाळ्याक आयलोच ना। म्हाका ऑक्युपन्सी जाय, म्हाका फर्निशिंग जाय, सगळे एनओसी म्हाका कंप्लीट जाय म्हणटकच ते भाशेन ना म्हणून आयकता। म्हणटकच म्हाजें उत्तर हांव कितें उलयता पळय तें हांव करिना, तेजो अर्थ तसो जाता न्हू। म्हणटकच हांवें तांकां सांगलां ते भाशेन जर ना जाल्यार हांव वचना म्हणून थंयसर। ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना बिल्डिंगेचे उक्तावण करप ही निषेध करपा सारकी गजाल आसा अशी टिका विरोधी गटाचो नगरसेवक अमोल काणेकारान केली। म्युनिसिपालिटीची जी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जो बांदला तो ऑक्युपन्सी किंवा कंप्लिशन सर्टिफिकेट मेळना आसतना ताणें आज इनॉग्रेशन केल्लें आसा। ही खरें म्हळ्यार तांकां लज, चेअरपर्सनाकूय लज, आमदाराकूय लज। कित्याक काय म्हणल्यार जी म्युनिसिपालिटी लोकांली घरां ठरयतात इलिगल काय लिगल म्हणून कंप्लिशन सर्टिफिकेट ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट पळयता, चेक करतात, तांणी आज आपुणूच ऑक्युपन्सी आनी कंप्लिशन सर्टिफिकेट घेना आसतना हो जो पळय प्रकार केल्लो आसा तो खरें म्हळ्यार एकदम निंदाजनक आसा। पालिकेच्या बिल्डिंगेक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट लागना असो दावो नगराध्यक्ष दयेश नायकान केलो। आमी 21/3/2014 पयलींच 2 म्हयने फाटीं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स काडलें। तशेंच ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट जी आमकां स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट ही पळय स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेतले कडेन आसा। तशेंच कंप्लिशन सर्टिफिकेट वर्क कंप्लिशन सर्टिफिकेट ती आमी घेतले कडेन आसा। हे पळय चलन दिले कडेन आसा। प्रोसेसिंग फी 72,180 हे प्रोसेसिंग फीज भरली म्हणटच ऑक्युपन्सी कोण दिता? केपें म्युनिसिपालिटी आमी दिता ऑक्युपन्सी। आमकां ते दिना आमकां कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिता। आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसात। जे कोणाचे आरोप करतात ते रॉंग आसात। इतले मजगतीं सांगे पालिकेच्या बिल्डिंगेचो बुन्यादी फातर बसोवपाचो दबाजो सोमारा सकाळी जालो। ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, आमदार सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्त आसले। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। इस्रोचे चौथे वेवसायीक PSLV प्रक्षेपण यशस्वी जालें। सकाळीं नेमके 9:52 4 विदेशी सॅटेलायट घेवन हें यान आंध्रांतले श्रीहरिकोटा सावन सुटलें। PSLV C-23 फ्रांस, कॅनडा, जर्मनी आनी सिंगापूर अशे 4 देशांचे मेळून 5 सॅटेलायट अवकाशांत बसयतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हजेरेंत प्रक्षेपण जालें। इस्रोन आतां मेरेन 19 देशांचे सॅटेलायट सोडल्यात। सार्क देशां खातीर खासा सॅटेलायट सोडपाचो उलो मोदीन इस्रोक मारलो। फिफा वर्ल्ड कपाच्यो प्री क्वार्टर फायनली रातीं हॉलंड आनी कॉस्टारिका जिखले। हॉलंडान मेक्सिकोक 2-1 मारले। दुसरे मॅचींत कॉस्टारिकान ग्रीसाक पेनल्टी शूटआउटांत 5-3 मारले। वर्ल्ड कपाचे क्वार्टर फायनलींत पावपाची कॉस्टारिकाची ही पयलीच खेप। तांची क्वार्टर फायनल 2010 वर्ल्ड कपाचे उपवस्ताद हॉलंडा कडेन जातली। इतल्यान खबरांचेर हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।